मातेवाचे सुवार्थेंतली जेजूचे वंशावळींतली जाकोबू जुजेचो बापूय जुजेची पतीन मरी आनी मरियतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त ही उतरां सुवार्थेचें केंद्र आनी सुवार्थेंतली मुखली उतरां ह्या उतरांक मास भरतात. सुवार्थेंत आज सुवार्ता क्रिस्ताची, सुवार्ता क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूची आनी ताच्या जल्माची. जुजेच्या सपनांत जेजूचीच काणी, पूण सुवार्थेंत उलयतलो केवल देवाचो दूत मात्र. दूतान जुजेच्या सपनांत उलोवची उतरांस सुवार्ता आनी ती अशी आसात. जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हांगासर मरियेक बुडवो दिश्टीक पडून जेजू विशीं खबर दिल्ली आयकूंक मेळना. बगार जुजेक बुडवो दिश्टीक पडच्या मुखांत्र मरियेंतय घडलेल्या विशांतली खबर आनी जेजू विशांतली खबर उगडापी जाल्या. सुवार्थेंत आज सुवार्ता स्वीकार केल्ल्या दोगां भावार्थ्यांची मरी आनी जुजेची काणी आनी देख आसा. तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो म्हणल्या उतरांनी जेजू सडवंदार म्हणपाची स्पश्टताय आसा आनी ह्या सडवंदाराक स्वीकारूंक देखी बरीत लिसांव आसा.